लास्ट टायम आमी ग्रामसभाक हे डिस्कशन केलोलें तेन्ना आमकां तो लोकांक ती मान्य आसना तो प्लॅन पळय हाडलेलो न्हू तो सारको ना म्हूण. सो आमी डिसिजन कितें केलें हो लोकांक मेळोन सगल्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोक जाणा हिंगा आमचे खारवी भाव आहाय हेर आमचे कोस्टल झोना पडटाय तांकां सगल्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हो आमी एक डिसिजन घेयलें लोकांनी एक प्लॅन रेडी करुया म्हूण. सो आयज आमी ती एक ग्रामसभा दवरली आनी आयज लोकांनी हो प्लॅन रेडी केला. सो आमकां हो प्लॅन रेडी करपाक आदार दिला आमचो कॅप्टन फेर्नांदीस आनी अविनाश तवारीस हेचो आमी आदार घेयलो. आमी तांकां सांगलें म्हणचे ते आमकां हितून टॅक्निकली आमकां व्हडली नॉलेज ना तुमी आमकां आदार दियाय म्हूण. सो आमी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आयज हो आमी प्लॅन रेडी केला आनी हो लोकां मदें आमी दवरला आनी लोकांक तो प्लॅन मान्य जालो. सो आजून देखून आमी एक थोडे दीस दिले कोणाले आजून देखून कितें सजेशन ऑब्जेक्शन आहा तें आमी तुमी आमचे कडेन दवराय सारको प्लॅन करून आमी गव्हर्मेंटाक तो फॉर्वर्ड करतले. अख्खे गोंयान आवाज जाल्लो आहा एक हुस्को जाल्लो आहा रिगार्डींग कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन. लोकांक भिरांत घाल्ली आसा मे बी बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टँडींग की हो प्लॅन करता सरकार फक्त घरां मोडपाक. इट इज इनकरेक्ट अशें न्ही तें. हो प्लॅन सगळ्या गांवांनी आसपाक जाय कित्याक आतां तुमी पयलां आसतलें बुट्टी येता 4 दीस पावस पडल्यार गांव बुडटा. बिचोले कितें जालां तें पयलां तुमी. वांडपय कितें जालां आडवालपाल 2009 काणकोण बुट्टी आयिल्ली. सो आमचे कडेन प्लॅन नाशिल्ले लोकांक कशें सेव करपाचें. कसली तर बुट्टी आयली ह्या प्लॅनार आमकां एक आयडिया आसता की बाबा रातची बुट्टी जाली लोकांक खंय वचपाचें खंय शिफ्ट करपाचें हायर ऑल्टिट्यूड सम शेल्टर होम्स जाले. प्लस आयज जी आमी मिटींग घेतल्या आमच्या गांवच्या पासून चिखलेच्या गांवच्या पासून की हांगा चिखले फामाद आख्ख्या गोंयांत की तिसरो मेळटा म्हूण. आयज तो तिसरो काबार जाता. कित्याक शीप रिपेर यार्ड आसा इंडस्ट्रीज येता एक्सप्लॉयटेशन करता आमचे जे नॅचरल हॅबिटेट आसा ते सगळें डिस्ट्रॉय जाता. सो आयज आमचो लोक सगळो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल ग्रामसभा घेवन रिजॉल्व केला एक बरो प्लॅन करपाक. तो आमी एक प्लॅन केला आनी कितें लोकांचें सजेशन आहा तें इनकॉर्पोरेट केलां आनी ही सजेशनां घेवन आमी युनॅनिमस डिसिजन घेतला पास केला आनी आमी सरकाराक धाडटा आनी सरकाराक सांगता की हें जेन्ना इनकॉर्पोरेट करतले परतें आमकां धाडपाक जाय. आमी पळोवंक सोदता आमी सांगून जें आमी प्लॅन केल्लें तें सारकें आसा पळय तें आमकांच न्ही ते फुडच्यो पिळग्यो फ्युचर जनरेशन आसा तांच्या बऱ्याक आसा. 2 संडेज बॅक आमी एक स्पेशल ग्रामसभा घेतिल्ली. ते पंचायताक हांव देव बरें करून म्हणटा कित्याक हे पंचायत बॉडीन खूब इंट्रस्ट घेतला आनी एक स्पेशल ग्रामसभा मागुल्ली 2 संडेज बॅक. आनी थंय आमी युनॅनिमसली रिजॉल्व केल्ले सगळ्या गांवच्या लोकांनी की आमी आमचो ओन प्लॅन करतले म्हूण. आमकां चेन्नईचे सायंटिस्ट नाका आमकां आनी खंयचे भायले सायंटिस्ट नाका. आमच्या नुस्तेकारांक आमच्या मुणकारांक आमचे रेंदेर आमचे शेतकामती आसा तांकां खबर आसा उदक खंयसान येता खंय नुस्तें मेळटा खंय लो लायंग एरियाज आसा बुट्टी आयल्यार उदक खंय वता तें आमच्या लोकांक खबर आसा. आनी ती म्हायती घेवन ती नॉलेज घेवन आमी आमचो ओन प्लॅन करतले म्हणून एक युनॅनिमस डिसिजन घेतलें आनी आयज 2 विकां भितर आमी ती जे डिसिजन घेतलें तें पुरें केलें आनी आमचो एक ड्राफ्ट प्लॅन हो सिंपल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन न्ही आमी म्हणा इंटग्रेटेड कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन. आमचे खंय हेरिटेज सायट्स आसा आर्किओलॉजिकल सायट्स आसता नुस्तें खंय मेळटा लो लायंग एरियाज बायोडायवर्सिटी कसलीं झाडां कसलीं फळां खंय मेळटा कसलीं जानवरां आसा हें सगळें आमी त्या प्लॅनान घालून आमी सरकाराक दिता. आयज चिखलेन इतिहास घडोवन हाडला चिखलेकारांनी. आयज चिखलेकारांनी हे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभेक असलें एक रेजोल्युशन मांडलें की आमी सरकाराचो पळय CZMP प्लॅन घडोवन हाडलेलो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट निलेश काब्राला चांडर तो रिजेक्ट करून आमी आयज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्युशन मांडून पास केलें की चिखलेकार आमचो ओन प्रोपोज CZMP प्लॅन करतले. हो आमी ऑलरेडी केलेलो आहा आनी आयज पासूय बी करून घेतला. आनी आमकां हें करचें पडलें कित्याक गोंयच्या ज्या CZMP प्लॅन पळय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटान पळय जो केल्लो तेतून आमचे गांवचे कांयच दाखोवंक ना. आमचे गांव पळय इतलो बायोडायवर्सिटी रीच पळय आहा आमच्या गांवांत पळय इतली हेरिटेज सायट्स आहा. आमच्या गांवांत फिशींग आनी ब्रिडींग पळय जें जाता विंडो पेन ऑयस्टर्सांचें हाचे बाबतींत आनी आमची नुस्तेकारांच्या बाबतींत वा आमच्या ट्रायबल लोकांच्या बाबतींत कांय त्या प्लॅनान आमकां दिश्टी पडोंक ना.
आनी देखून आमी तो 22 तारखेक जुलायाचे एक स्पेशल ग्रामसभेक रिजेक्ट केल्लो पळय. आयज ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आपोवपाक आमकां आमच्या सरपंचान आमचे पुराय ग्रामसभे पंचायत मेंबरांनी पुराय तांकां दिलो आनी ते स्वता आमच्या वांगडा आहले हें रेजोल्युशन पास करपाक. आमची गांवचो बाब फ्रांसीस शिकितान प्रपोज केलें हें रेजोल्युशन आनी गांवची भयण बाय सिंथिया मिरांदान हें सेकेंड केलें. आयज ह्या ग्रामसभेंतल्यान असो एक इतिहास घडोवन येयलो फर्स्ट टायम गोंयांत की गांवचे लोक मुखार सरले आनी डिसिजन घेतलें की आमी स्वता आमचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तयार करतले आनी आमी केलोय बी. आमी आयज नोटीस बोर्डार लायिल्लो आहा आनी हो सगळ्यांनी मान्य करून घेतलेलो आहा. युनॅनिमस रेजोल्युशन आयज आमचें जालें आनी ह्या प्लॅनांत आमी वारेग आयलँड जे पळय सरकाराच्या प्लॅनांत दाखोवंक ना तें दाखयल्लें आहा. ह्या प्लॅनांत आमी नुस्तेकार आमची भावची गांव खंय आहा तें आमी दाखयल्लें आहा. विंडो पेन ऑयस्टर्स खंय जाता हें दाखयल्लें आहा. नुस्तीं आमची खंय ब्रीड जाता तें दाखयल्लें आहा. हाय टायड लायन खंय आसची आनी हॅझर्ड लायन खंय आसची हेंय बी दाखयलेलें आहा. जें कितें सरकारान करूंक ना तें आयज गांवच्या लोकांनी केलां आनी गांवच्या लोकांचे तर्फेन आनी स्वता हांव चेअरमॅन बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सायट कमिटीचो तांचे तर्फेन आमचे सरपंचाक बाब सेबास्टियान पेरेराक चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. ताजी पुराय पंचांक आनी सेक्रेटरीकूय चडांत चड